नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचे उपकार खबरो विस्तारान. बाबत रस्ते करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाची शिडकावणी शेळयली. फाटल्या 5 वर्सांत एकाय कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करूं ना. सरकाराची जाप सांगता. डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर फोंडारे पडिल्ल्या 30 रस्त्यांचो तात्पुरता पॅचअप. MVRाक 5 वर्सांत 7 कंत्राटां. रस्त्याविशयी म्हयन्याक 1,500 कागाळी. खासा रिपोर्ट. गोयात रस्त्यांची परिस्थिती सामकी बाबत म्हूण लोकांच्यो सदांच कागाळी. बाबत काम करपी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. एका वर्साच्या भितर आमी वर्क ऑर्डर्स कोणाक दिले रोड करपा खातीर कितले जाणांनी कंप्लीट केले. त्या रोडाची कंडिशन्स कितें आसा आतां आनी मागीर आमचे इंजिनियरींग इंडिया जी कंपनी कितें सजेस्ट करता. एक तर म्हणजे एक डिसिजन आमचें फायनल आसा की विदावट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाल्यार तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाल्यार ब्लॅकलिस्ट करताले सरळ ते जर ते करून दिना जाल्यार. फाटल्या 5 वर्सांत बाबत काम करपी कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट केल्यात काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. ताका लेखी जाप दितना PWD मंत्री मुख्यमंत्र्यान नील म्हळ्यार एकल्याकूय ब्लॅकलिस्ट करूं ना म्हूण जाप दिल्या. डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते रिपेअर केल्यात त्या विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना 30 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिपेरिंगाचें काम केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर लागीं 11 किलोमिटराचो सुमार रस्तो कॉन्ट्रॅक्टरांनी डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर रिपेअर केला. रस्तो केलो की फोंडकूल पडल्यार कॉन्ट्रॅक्टर रस्तो पुराय रिपेअर करना. फोंडकूल पडिल्लो भागूच रिपेअर जाता. ताका लागून रस्त्याची लेवल वता त्या विशींचो खंयच उल्लेख ना. MVR कंपनीक फाटल्या 5 वर्सांक कितली कॉन्ट्रॅक्टां मेळ्ळ्यात त्या विशीं युरीन स्पश्ट प्रस्न विचारिल्लो. ताका जाप दितना MVRाक 441 कोटीची 7 कॉन्ट्रॅक्टां दिल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. 22 जून आनी 7 जुलय 2024 मालप्या पेडणे नॅशनल हायवेचेर पालसाण कोसळिल्ले. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन स्लोप करून 90 मीटर रस्तो परत सारको करपाक MVRाक आनीक सुमार 7 कोटीचें नवें टेंडर दिले. काम पुराय करपाची डेडलायन 15 जानेवारी 2025 आशिल्ली. डेडलायन सोंपली तरी आजून काम सोंपना. बाबत काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाची मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली. पूण आयज मेरेन मात एकलोय कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जाल्लो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जाप दिला. दुसरी अजापाची गजाल म्हळ्यार पेडण्या मालप्या जे MVRाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्ले रस्त्याचे काम करपाचे नॅशनल हायवेचे ते जेन्ना पालसाण कोसळ्ळे ते परतून रिपेअर करपा खातीर आनीक एडिशनल सुमार 7 कोटीचे एडिशनल टेंडर त्याच कंपनीक दिला. मुख्यमंत्र्यान हेच्या पयलीं सांगिल्लें की खंयचोय रस्तो केलो आनी ताका जर फोंडकुलां पडली जावं कितेंय पालसाणां कोसळ्ळी जाल्यार कंपनी कडच्यानूच त्याच खर्चांतल्यान रस्तो करून घेतलो म्हूण मात MVRाक एडिशनल 7 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिवचे पडले हो प्रस्न. स्टुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक. मंगळारा राती मांद्र्या पुलीस स्टेशनाक थळाव्यांनी घेराव घातलो. जुनसवाड्या मांद्र्या मारिया फेलिज फर्नांडिसाचे मरणाक कारण थारिल्ल्या आरोपी दीपान बात्राक पुलीस स्टेशनार हाडल्या उपरांत लोकांनी घेराव घातलो. 21 तारखेर बात्राच्या मोटारीन धपको बशिल्ल्यान मारिया फेलिजाक आगताक मरण आयिल्लें. आरोप्याक पुलीस खाजगी गाडयेंतल्यान व्हरता म्हूण लोकांचो बोळ. जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन वग्गी रावचे नात म्हूण लोकांची शिटकावणी. हे आमच्या मांद्रेन 200 गांव तुम्ही सगळीं जाणां कितें जालां कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर. ही आमच्या आवय आडसरान येवन जावं उदक जावन आपल्याला धंदो करताली ती बसताली बावडे वाटे खंय घेवन जावं उदक कितें सुण्याक लागून जालें. म्हाज्या गांवांत हांव म्हाजी सुणी हांव पोसलेली. म्हाज्या जाग्यार हांव म्हाज्या सुण्याक धरतली सर. जाल्यार तुजी भायली सुणी घेवन तूं म्हाका दादागिरी करूं नाका. दादागिरी केली हो बरे भाशेन तुवें सांगूंक जातालें बरे भाशेन. ते हांवें आमच्या मारिया फेर्नांडिसान सांगलें म्हाजी सुणी हांव म्हाज्या जाग्यार दवरतलीच. तूं म्हाज्या गांवांत तूं येवन दादागिरी कित्याक करता. जाल्यार तेन वयल्यान ताका धमकी घातली तिणी हांव तुका दाखयता म्हणून एक दीस आनी एक 4 दिसांनी हांव तुका दाखयतलो म्हणून. तूं दाखयतलो म्हणटा तूं आमच्या गांवांत तूं येवन दाखयतलो म्हणटा सर. हें कशें जालें. दाखयतलो म्हणजे तुका जाय आसलें ताका मर्डरूच केलेली सर. अशें आमच्या मतीन आमकां दिसलें आनी दिसता आमकां. लोक आसा भरपूर तशें सगळे जाण वचया हांगासून येता जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता. अशी मांद्रे पुलीस स्टेशनाची गाडी एक गाडी ना म्हणटा आनी प्रायवेट गाडयेन ताका एक्चुअली ते गेटी घेवन भायर पावल्यात. आमचे लोकल्स आमी सगळे मेळोन तांकां गाडी रिवर्सन हांगा हाडूंक लायला. भितर पळयत जाल्यार क्रिमिनल बिंदास एसीन बसला तसो काही पिक्चराक गेल्ल्या भशेन.
अक्षरशः ही वायट चल्ल्या. अशें दिसता की आमी आतां गोंयकार आहात की ना ह्यो आमकां संभ्रम पडला की खंय कितें जातलें फुडें. सो हांव मागता की गव्हर्नमेंटान हे जातीन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन आमचो भाव झुजो आनी डेजमॉन हांकां न्याय दिवचो. आणि असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशे वायट कृत्य केला ताका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आनी कठोर शिक्षा जावंक जाय ताका. आणि आमी सगळे आयज युनायट जाल्ले सगळे आमचे गांवचे लोक आहात सगळे युनायट जाल्ले आणि आमी ते फॅमिली जोशची फॅमिली आसा ताका आमी न्याय दिवपाक आमी सगळे कटिबंद आसा. फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे जी पुलीस स्टेशन आसा ती काम करता ती लोकांक लागून आसा काय ह्या दिल्लीवाल्याक लागून आसा हो प्रश्न जावन आसा. ही एक सुरवात ही बारीकशी ही गोष्ट आसा. आयज आमी येवन प्रश्न विचारपाक येयले. हेच्या फुडें आमचे कंटिन्युअसली ही जी केस आसा जी आमची मारिया फर्नांडीस जे एक्सपायर जाल्या त्याच्या ह्या केसीक लागून हे सगळी आमच्या मांद्र्याचो सगळी जनता ही सगळी एकवट जावन हेका त्या दोगूय भुरग्यांक आमी न्याय दिवपाक आमी फाटी फुडें खंय सरचे ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. सांतिनिजांतल्या मेनवाय जंक्शनावेले बेकायदेशीर बांदकामां निमणे मंगळारा सांजे मोडपाक सुरवात केली. हे बांदकाम बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ते मोडपाचे अशें हायकोर्टान अर्द काडिल्ली. स्मार्ट सिटीच्या कामात ह्या बांदकामाक लागून आडखळ जाताली. जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्यान हे बेकायदेशीर बांदकाम मोडचे म्हूण अर्द येना फुडें सोमारा सांजे बांदकाम मोडपाक सुरवात जाली. आम्ही सध्या आसा सांतिनिज जंक्शनाचेर. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हे पळोवंक शकता. हे सांतिनिजचे जंक्शन हांगासर काल एक डेमोलिशन जाला जे माझ्या फाटल्यान आतां तुम्ही पळोवपाक शकता. हे जे हांगासर काल हांगासर एक हॉटेल आशिल्ले त्याचे डेमोलिशन जाला. ते इल्लीगल आशिल्ले म्हणून त्याचे डेमोलिशन जाला. आम्ही पळोवपाक शकता की फाटल्या वर्सा एप्रिलान जेन्ना थोडे लोक हायकोर्टान गेल्ले की स्मार्ट सिटीची कामां टायमार जायनात तेन्ना हांगासर जे जज आसा जस्टीस महेश सोनक तशेंच जस्टीस वाल्मिकी मिनेजीस ते हांगासर आयले. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले स्मार्ट सिटीच्या कामाची. तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी नोटीस केले की हे हांगासर जंक्शनाचेर जे स्ट्रक्चर आसा जे हांगासर हॉटेल आशिल्ले ते इल्लीगल आसा. तेन्ना तेंच्यांनी जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां गायड केले की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें करचें आनी हे जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आसा ते काडचे. आनी ताजी ऑर्डर काल येयल्या. डेप्युटी कलेक्टरान हे डेमोलिश करपाची ऑर्डर काडली. तेन्ना आमी पळोवंक शकता की हे जे डेमोलिशन काल जाले. पूण एक प्रश्न आमकां सदां असो चिंतपाक येता की जेन्ना तुमी खंयचो बिझनेस चालू करूंक सोदता जावं खंयसरूय शॉप घालपाक सोदता तेन्ना तुमकां खुबशे जे लिगल फॉर्मेलिटीज आसता त्यो करच्यो पडटा. खूब ताण मनशाचेर येता. पूण अशा तरेन जेन्ना इल्लीगली अशी स्ट्रक्चरां येतात इतली वर्सां ती हांगासर चलतात जाल्यार हो कारभार कोण पळयता काय आनी हेका कारणीभूत कोण. कारण जर इतली वर्सां हे हांगासर इल्लीगली चलताले जाल्यार कोणेच लक्ष कशें काय घालें ना हो एक प्रश्न पडटा. कारण जेन्ना जस्टीस जे हायकोर्टाचे आसा ते हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयले तेंच्यांनी नोटीस केले आनी मागीर हे जे डेमोलिशन आसा ते कालच्या दिसाक अशे तरेन जाला. पूण जे हांगासरले जे लोकल जी बॉडी आसा जी लोकल गव्हर्निंग बॉडी ताचे मेंबर आसा तेंच्यांनी केन्ना हे नोटीस करूं ना काय की हे हांगासर इल्लीगल आसा हो एक प्रश्न पडटा. पूण सध्या जे आमी म्हणटा तशें काल हांगासर ह्या इल्लीगल स्ट्रक्चराचे हांगासर डेमोलिशन जाल्या. तशीच पणजे वाठारान आनी जायती इल्लीगल प्रॉपर्टीज आसा ज्यांचे डेमोलिशन जावपाचे आसा ते आमी फुडाराक पळयतले. पूण हो प्रश्न सदांच उरतलो की अशा तरेन इल्लीगली स्ट्रक्चर्स येता कशी आनी ती इतलो तेंप उरता कशी काय म्हणून. प्रुडंटा खातीर सांतिनिजच्यान तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव स्वप्नील तारी. दिवजा सर्कल ते कसिनो मेरेन बुधवारा सकाळी ट्रॅफिक जॅम. पणजेच्या मर्मेड गार्डना मुखार एका 4 व्हिलरीचो सेल्फ एक्सिडंट जाल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम. गाडयेंत 3 जाणां आशिल्लीं. देवादयेन कोणाक कांयच जायलें ना. मात गाडयेचो बरेंच लुकसाण जालें. आज सकाळी पणजी हांगासर कसिनो कडेन एक बॉलेरो कारचो सेल्फ एक्सिडंट जालो. कारण त्या रोडाचेर कोण तरी क्रॉस करतलो अशें जो ड्रायव्हरान सांगलेलें आसा आनी त्या गाडयेन 3 जाणां आशिल्लीं आनी कोणाक कितें दुखापत जावंक ना बट कांब्यार डेथ गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें. त्या भायर दिवजा सर्कलच्यान ते कसिनो पर्यंत इतले ट्रॅफिक जाम जाल्ले की जवळपास 15-20 मिनटां प्रत्येक गाडयेक लेट जालो. इतले ट्रॅफिक थंय जॅम जाल्लें आसा. ही सकाळची अपडेट आसा. बट कोणाकूच त्या बॉलेरो कारींतल्यान व्हडलेशें कितें जावंक ना बट गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा अशें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. गोंयांत कॅन्सराची खर्चाण तपासपी फावंडेशन 1 टेस्ट आतां गोंयांत सुरू जातली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. ही चांचणी करपी गोंय खंय देशांतलें पयलें राज्य थारतलें. मुंबयच्या कंपनी कडेन खंय कबलात जातली.
एके चाचणेक 2 ते 3 लाख रुपया खर्च येता. CSR खाला ही टेस्ट सुरू जातली. तशेंच कॅन्सर हॉस्पिटला खातीर प्रोटोन थेरपी मशिना सयत 1200 कोटीची माकना हाडटले, मंत्री सांगता. आमी कॅन्सराचे दुयेंस हे वाडपाक लागले गोंय राज्यांत. म्हणून कॅन्सराचे दुयेंस मागीर फुडें वचून लायफ कॉम्प्लिकेट जाता पेशंटाचें. म्हणून आमकां वेगळ्या तरेन लक्ष घालून प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाची फक्त घोशणा आमी करिना सरकार. फावंडेशन 1 म्हणून टेस्ट आहा, खंयच्याच राज्यांत ना, अवेलेबल ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत. आनी इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री करीन दिना. ते एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागता. आतां कित्याक जाय फावंडेशन 1? कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी तरेतरेचे केसीस. फावंडेशन 1 गोंय राज्यांत आमी ऑलरेडी मुंबयचे कंपनी कडेन, इंटरनॅशनल कंपनी तेजे कडेन उलयल्ले आहा. हे आमी सद्या आमी CSRचे अंडर आमी चालू करतले. जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आनी इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार आमी लावंक जाय आनी म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहा, तर आमी हे टेस्ट आमी फावंडेशन 1 म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट. आनी आयले उपरांत आमकां कळटलें की गूड पाथवेज जे आनी बॅड पाथवेज म्हणून येता. ते गूड पाथवेज आनी बॅड पाथवेज जे आयल्याक ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटलें की बाबा खंयचे टेस्ट आनी खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय, तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स या खंयचे आमकां टेस्ट जाय. आमच्या लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आनी योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आमी ट्रिटमेंट कॅन्सराचे आमी ते पेशंटाक आमी दिवं शकता. हे फावंडेशन 1च्या माध्यमांतल्यान हे आमी करूं शकता. काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा, काही टेस्ट असे आहा की रक्ताच्या आधाराचेर करता, काही टेस्ट आसा की हे बायोप्सी करून ते तो पीस जो आहा ते आमी धाडटा अमेरिकेक आनी त्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटा की हो रिस्पॉन्सिव्ह टेस्ट जो आहा. गोवा एकमेव पयले राज्य आसतले देशांत जे काही फावंडेशन 1चे टेस्ट आपल्या सिटिझन्साक, कॅन्सराचे पेशंटाक ते आमी फ्री आमी दितले. म्हणजे आमचे लोकांचे जीवन आनी एक फोकस्ड अँड टार्गेटेड प्रोटोकॉलच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकता. गोंयांत कोंकणी मराठी कसलोच वाद उरूंक ना, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयची राज्यभाषा जरी कोंकणी असली तरी मराठी ही गोंयची सहभाषाच उरतली. बिगर गोंयकारांचे वाडटे स्थलांतर लक्षात घेवन कोंकणी शिकपी आणि मूळ गोंयकारांचे रोजगाराच्या बाबतीत अन्याय जावचो ना म्हण कोंकणी भास सक्तीची केल्या. मराठीचेर दुर्लक्ष करूंक ना. मराठी आणि कोंकणी दोनूय भाशांक सारखे म्हत्व आसा. मुख्यमंत्री साखळे सृजन संगम 2025 कार्यावळी वेळार उलयलो. गोव्यामध्ये मराठी आणि कोकणी खरं तसं बघितलं तर आता कुठलाही वाद राहिलेला नाही आहे. म्हणजे आपण कोकणी ही राज्यभाषा आणि मराठी ही सहभाषा आणि कुणालाही मराठीत जरी करस्पॉन्डन्स असेल किंवा मराठीतून कुठलाही व्यवहार जरी राज्यात करायचा असेल तर त्याला कुणीही अडवलेलं नाही आहे. यापुढेही कुणी अडवणार नाही आहे. जेव्हा केंद्र सरकारचे जॉब्स या ठिकाणी गोव्यामध्ये विशेष करून येतात तेव्हा त्यासाठी म्हणजे मराठी भाषिक असलेली महाराष्ट्रातील मुलं या ठिकाणी ते सगळे जॉब ॲब्झॉर्ब करतात. मी ते पण का सांगतोय ते लक्षात घ्या. म्हणजे गोव्यातील मुलाने अप्लाय केलं नव्हतं का? गोव्यातील मुलांनी पण अप्लाय केलं होतं. मग हा विषय सोडवायचा कसा? तर त्याला जास्तीत जास्त आम्ही म्हणतोय की त्याला कमीत कमी लिंग्विस्टिक लँग्वेज म्हणजे त्याला बोलायला कोकणी यायला पाहिजे. की मराठीमधून जी मुलं शिकत आहेत त्यासाठी कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स किंवा कुठल्याही म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय स्पर्धात्मक परीक्षा असेल किंवा राज्यातल्या कुठल्याही आपल्या स्पर्धात्मक परीक्षामध्ये पुढे जायचं असेल तर त्याच्यावरती कधीही अन्याय होणार नाही किंवा अन्याय होत नाही हे मी नक्कीच सांगेन. आता जर आपण म्हणजे पब्लिक सर्व्हिस कमिशन विच इज एक्झिस्टिंग फॉर सो लॉंग ह्यामध्येही कधी झालं नव्हतं. पण बिंग अ गोवा ॲज अ टुरिस्टिक स्टेट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्यामध्ये मायग्रेशन डे बाय डे होत चाललेलं आहे आणि गोव्यातील मूळ गोवेकर हा कुठेतरी हरवत चाललाय की काय असा प्रश्न कधी कधी पडायला लागलाय. त्यामुळे गोव्यातील रिजनल लँग्वेज ही कोकणी असल्या कारणाने या रिजनल लँग्वेजला थोडंसं महत्त्व जर दिलं तर एखादा कुठल्याही मी पर्टिक्युलर स्टेटचं नाव घेत नाही त्याला कोकणी समजायला कोकणी बोलायला ओके एक्सेप्ट महाराष्ट्र तर त्याला नाही म्हटलं तरी 10 वर्ष लागतात किंवा 15 वर्ष लागतात. तो स्पष्ट कोकणीत बोलू शकत नाही. पण आपल्या शेजारी राज्यातील जर इथं कोणी आला
तर तो आपल्यापेक्षाही जास्त मराठी चांगली बोलतो, जास्त मराठी चांगली लिहितो आणि त्यामुळे आपल्या मुलावरती म्हणजे ऑफकोर्स गोव्यातील जे तरुण आहेत त्यांच्यावरती कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. घेऊया एक बारीकसा ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. नमस्कार. काल कलांगूट वाठारांत एक एसॉल्ट जाल्लो आसा. कलांगूटचे लोकल टॅक्सीकार आहात तेंच्यांनी हो एसॉल्ट केल्लो आसा आनी ह्या एसॉल्टान जी कंप्लेंट जाल्ली गोवा मायल्साचो जो ड्रायव्हर आसा तेका ह्या 3 जाणांनी मारिल्लो आसा आनी कलांगूट पुलिसांनी 3 जाणांक सद्या अरेस्ट केल्ले आसात आनी कलांगूट पुलिसाची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ह्या हेजेर आमकां आनी कितें म्हायती मेळटा आमी सोमतेच पळयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. आगोंद कासव सांबाळ वाठारात 67 बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापना चलतात. तांकां कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टांत सांगला. नोटीसीची बेगीन तड लावची म्हूण सांगून कोर्टान केस फुडल्या सप्तकात दवरल्या. There is a PIL file as regards structures which are coming up near the turtle nesting site in Agonda village. The argument of the petitioner was that these structures which are permitted cannot be permitted in the area where there is a turtle nesting, and we showed to the court that there are no structures which are permitted on the area where there is a turtle nesting. The structures which have come up are on the landward side of the beach, where there is a beach carrying capacity which is permitted in terms of 2017 report. The issue is whether that threshold or the limit insofar as number of structures are concerned and the area where it is permitted have been breached or not. Now we have pointed out that we have granted permission in accordance with law in respect of certain structures, and we have found that there are certain structures in respect of which there are no permissions granted by the CRZ authority. We have issued show cause notices to around 67 structures. The court has directed that those show cause notices should be disposed of at the earliest. लायटीच्या खात्यान परत गोंयभर खांब्यावेले बेकायदेशीर केबल कापूंक सुरवात केल्या. एक्शन थांबोवंक सांगची म्हूण इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर हायकोर्टात गेल्ले. कोर्टाचो अंतीम थाकायेक न्हयकार. केस 18 मार्चाक दवरिल्ल्या. थंयच्याच ऑपरेटरांनी आजून देणी क्लियर करूं ना. डेडलायन सोंपली. गोंयभर केबल कापूंक सुरू म्हूण ई काशीनाथ शेटये सांगता. सोमारा हायकोर्टान केबलवाल्यांच्या अंतरीम थाकायेक न्हयकार दिल्या उपरांत वीज खात्यान खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कापूंक सुरवात केल्या. सगळे केबल काडटले. केबलवाल्यांनी रितसर परमिशनां घेवन परत घालचे ई सांगता. सध्या तांणी एकूय पयसो आमी कोणाक पेनल्टी आनी कंपन्सेशन दिलें तांणी एकूय पयसो भरलो ना म्हणून वी हॅव स्टार्टेड दीस ड्रायव्ह. ते मातशें म्हणटा की थोडे दीस रावा म्हणटा नाजाल्यार पयशे दिवंक नासतले कशें रावप. कितले दीस रावप. आमी 10 वर्सां रावले आतां. म्हाका ऑर्डर दिली 26 डिसेंबर 2024 हांवें 1 तारखेच्यान ड्रायव्ह स्टार्ट केला. रावप जाल्यार दे हॅव गॉन टू कोर्ट. दे हॅव ऑल्सो टेकन देअर कोर्स ऑफ एक्शन आनी वी आर टेकिंग अवर कोर्स ऑफ एक्शन. सगळ्या बाकीच्यांक येयंक आमी ते स्टार्ट करपाक दाखयला. Then we will give orders and we have given already all the orders. Otherwise JE, AE and EE will be fined of 300 rupees per day. आता एक 15-20 पोल कट केले सगळे. ऑल ओव्हर पंचवी करतले तुम्ही अशें दिसता आमकां. करपाचे कितले मेळटा तितले करतले. सगळे सिस्टमॅटीक तुमचे स्टाफ घेवन हय आनी तांकां आमी सांगला तूं सर्वे कर आमचे बरोबर हे कर आनी यू कॅन डू द हे म्हणून. ओके. आनी कितले दिसांनी जावपाक शकता हे चालूच उरतले आमचे. हय हे आमी क्लियर करतले. मागीर कोणाक जाय तांणी परमिशनां घेवपाचें आनी घालपाचें जाय जाता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, स्टार्टअप प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.